गोमंतक टीव्हीचेर सगळ्यांक मायमगाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. एक्सपोजिशना आदी दियात पोरणे गोंयचो मास्टर प्लान. सेव्ह ओल्ड गोवा कृती समितीचो मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्र्यांक दिलें निवेदन. भुतानी मेगा प्रकल्प रद्द करपाची सरकाराक दिवची बुद्धी. सांकवाळकाराचो शांतादुर्गा सांखळ्यो देवळात गाराणे. मेणवात रॅली काडून भुतानी मेगा प्रकल्पाक केलो खर विरोध. विठ्ठलापूर सांखळे 11 वर्सां पिरायेचो समीर अलीचो खून करून फरार आशिल्लो चंदू पाटीलाक कल्याण रेल्वे स्टेशनाचेर केली अटक. फुडलो तपास आसा सुरू. दिल्ली शेनवारा जाली सगळ्या राज्यांच्या सदस्य नोंदणीची आढावा बैठक. 18 दिसांत जाले भाजपाचे विक्रमी 4 कोटी सदस्य. हडफडे एटीएम फोडिल्ले प्रकरणात दोगूय दुबावितांक सुनायल्या 3 दिसांची पुलीस बंदखण. गॅस कटराचो वापर करून फोडिल्ले एचडीएफसीचे एटीएम. आणि गोंयांत वाडपाक लागल्यात गुन्यांवकारी घडणुको. केपें तशेंच काणका वाठारांत 2 बायलांच्या गळ्यांतल्यान फारायली भांगराची सरपळी. हेरांनी रावचे सादूर. आता खबरो विस्तारान. भुतानी मेगा प्रकल्प रद्द करपा खातीर सरकाराक बुद्धी दिवची अशी मागणी करीत सांकवाळच्या श्री शांतादुर्गा सांखळ्यो देवळात गाराणे घाले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार सांकवाळकारांनी काडिल्ल्या मेणवात रॅलीत गोंयभरच्या समाजीक कार्यकर्त्यांनी वांटो घेतिल्लो. भुतानी मेगा प्रकल्पा आड आयतारा सांजे सांकवाळे काडिल्ले मेनवात रॅलीत उठ्ठायचो आमदार आंतोन वाज, आदली मंत्री अलिना साल्ढाना, प्रतिमा कुदिनो, भाजपाचो दक्षिण गोंय अध्यक्ष तुळशीदास नायक, रामा काणकोणकार आनी हेर समाज वावुरपी वांटेकार जाल्ले. गोंयचे दोंगर कातरून उडयले जाल्यार वायनाडा सारकी सैमीक आपत्ती परतून घडपाक शकता असो हुस्को ह्या वेळार लोकांनी उक्तायलो. भाजपा सरकारान हो प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार आणखी व्हडले आंदोलनय उबारपाचो इशारो ह्या वेळार लोकांनी दिलो. And we will make sure that this movie comes to a good end. A good end. बेस्ते खबर न्हू जाल्यार आमकां काम आनीक जायते आहा. हे सगळी नांवां पत्तून हांव घेयना. हे आहा आमच्या गोंयांत पाड घालपाक. फकत एक वस्त आयज हांव म्हणटा, एकदम बरें दिसलें. 2 मुखेल पार्टी पॉलिटिक्स उलोवचो ना म्हणालो, बट कांट हेल्प, सॉरी. पिटर आनी तुळशीदास बाब दोगूय जाण प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसोन दोगूय जाण बराबर वावुरपाक शकतात गोंय सांबाळपाक. जाल्यार लेट दीस बी अ मॉडेल फॉर एंटायर गोवा. पंचायती पडपाक लागलेल्यो आहा, सरपंच पडपाक लागलेले, आनी जे कोण बरे सरपंच आहात ते पडपाक लागलेले आहा. कुट्टाडेचो सरपंच तुमचो पडलो. आय डोंट नो कित्याक रेजिग्नेशन दिले ते. बट आय कॅन मेक अ स्टेटमेंट टुडे दॅट सरपंचीस अँड द रुलिंग panchayats who are not supporting the destroyers are being asked to resign. I'm making a statement. खुच्या वाठारांतल्यान लोक हांगा आयिल्ले आसा सपोर्ट दाखोवपाक कोणाक सांखळकारांक की आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी आमकां भुतानी नाका म्हणून. काबार करता हांव इतलें सांगता, सी डिस्ट्रॅक्शन, हे डिस्ट्रॅक्शन ऑफ हील करपाक गेल्या आमची रानां, आमची दोंगर, आमची ह्या दोंगरांतल्यान आमकां कितें मेवता? झाडां कसली? काजू, आंबे, मागीर पणस, ना म्हणल्यार काजू, फळां. हे सांगला त्या भाशेन किचुन्ना, मागीर तुमचे जांबळां, सगळे हे आमी ल्हान आसतना न्ही वयतालीं. आमचे पुर्वज आसा हांगा. हे मशरूम एंड इवन दिस थिंग आय एम टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स एंड द एनिमल्स, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड. The government, it may be Pramod Sawant, it may be Vishwajit Rane, it may be Mohan Gutino. See, we are talking about the small ponds. Yes, these are the dalals. Who? This, I'm talking about Pillai and all, and Derek and all. But the bigger dalals are there, and the biggest footing, तो देवाकडे उलयता म्हणटा तो 2007 तो आशिल्लो. कोण तो? दिगंबर कामो तो वयलो चोर 2007. ओ पळय हे पास करपाक सनात दिवपाक दिगंबराचो हात आशिल्लो आणि त्या दिगंबराक ह्या चोराक आयज काडला आणि प्रमोद सावंतान गेला ह्या चोरांचे आणि पोट भरपाक. हांव म्हणटा तुमचे पोटां भरनात रे. एक पाऊल सरकार फाटी काडटात, 2 पाऊल फुडें काडटा आमी, सरकार 3 पावलां फाटी काडटात. जेन्ना आमचो गोंयकार, पूर्ण गोंयकार एका पाठिंबो दितलो ह्या भुतानीक
लुंगी सोडून दिल्ली जावचो पडटलो आणि आम्ही करून दाखयतलेच. आम्ही हे करून दाखयतलेच. आज तुमकां सांगूंक सोदतात पूर्ण गोंयभर एक्टिविस्ट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अफिलिएशन जावं पॉलिटिकल पार्ट्यो जावं सगळे गोंयान हांगासर येयल्ले आसात. हे भुतानी जो आहा पळय हे सांकवाल गांव आहा पळय हो सांकवालकाराचो दूत हो पूर्ण गोंयचो आणि हे गोंयकार उबे आसतलेच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विठ्ठलापूर साखळे 11 वर्सां पिरायेचो समीर अली हाचो खून करून फरार आशिल्लो चंदू पाटील हाका कल्याण पुलिसाच्या मजतीन दिवचल पुलिशेन कल्याण रेल्वे स्टेशनाचेर अटक केलो. चंदू हाणें कामावेल्यान काडिल्ल्याचे तिडकीन दुसऱ्या कामगाराच्या ल्हान भावाक शेनवारा रातच्या वेळार गोठ्याच्या कुशीक व्हरून ताची फातर घालून हत्या केल्ली. उपरांत दिवचल पुलिशेन खून करपी चंदू पाटील हाका 6 वरां भितर अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. भाजपाचे पक्ष सदस्य नोंदणीची सगळ्या राज्यांची आढावा बैठक शेनवारा दिल्लीत जाली. मोहिमेचे राष्ट्रीय निमंत्रक विनोद तावडेच्या उपस्थितीत ही आढावा बैठक जाली. गोयच्या या मोहिमेचे राज्य निमंत्रक सर्वानंद भगत आणि सहनिमंत्रक सिद्धार्थ कुंकळेकर हांणी उपस्थिती लायली. सर्वानंद बाब, तुम्ही सध्या दिल्ली आसा आणि नॅशनल लेवलाचेर मेंबरशीप जी ड्रायव्ह आसा त्याचो सध्या आढावा घेता आणि तुम्ही एक मिटींग अटेंड केली. कसली ती मिटींग आसली आणि कशी कितें मेंबरशीप गोयची मेंबरशीप ड्रायव्ह कशी चल्ली? आमचे काल म्हळ्यार रिव्ह्यू मिटींग जाली नॅशनल लेवलाचेर सगळ्या स्टेटीची मेंबरशीप ड्रायव्हाचेर. आम्ही स्टार्ट केल्यार मेंबरशीप ड्रायव्ह 18 दीस जाले आणि 18 दिसां भितर ऑल ओव्हर इंडिया 4 कोटी मेंबर काल पर्यंत काल रातचे पर्यंत रजिस्टर्ड झाले आसात आणि एक बरो रिस्पॉन्स सबंद देशभरांतल्यान ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक मेळटा. आणि माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला आणि JP नड्डाच्या अध्यक्षतेखाला जी मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू आसा आणि विनोदजी तावडे माननीय आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हे तेजे कन्व्हेनर आसात. त्यांच्या ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हाक आमकां सबंद हिंदुस्थान भरच्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटा. हे आमकां दाखोवन दिता की अवघ्या 18 दिसां भितर 4 कोटी मेंबरशीप आज पर्यंत जाल्ले आसा. आणि तातून गोयची कशी कितें म्हणजे आता सध्या मेंबरशीप गोंयान सुद्धा खूप बरो रिस्पॉन्स आसा. साधारणशे आम्ही चवथीच्या 2 दीस पयलीं म्हळ्यार 3 तारखेच्यान गोंयान लॉन्चिंग केल्ले मेंबरशीप ड्रायव्हाचे आणि मागीर 5-6 तारखेच्यान म्हळ्यार चवथीच्या हातून भितर आमी आमचे सगळे गोंयकार भाव चवथीच्या हातून गेले आणि अनंत चतुर्दशी जाले नंतर 17 तारखेनंतरच्यान परत एकदा आम्ही मेंबरशीप ड्रायव्हा खातीर जो आमचे सगळे माननीय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात आमदार मंत्री त्यांची बैठक माननीय मुख्यमंत्र्यान घेऊन आम्ही सगळ्यांनी टार्गेट प्रत्येक आमदाराक आणि प्रत्येक मंत्र्याक दिल्ले आसा. तशेंच काल सुद्धा आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे यांनी सगळे मंडळाचे अध्यक्ष तसेच मंडळाचे सगळे प्रभारी यांचे कडेन परत एकदा बैठक घेऊन संबंध 40 मतदारसंघांक मेंबरशिपीचो रिव्ह्यू घेतलो आणि येणाऱ्या 25 तारखेर आमचे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंती जी आसा त्या दिसाक आम्ही महा मेंबरशीप ड्रायव्ह म्हणल्यार संबंध गोंयभर प्रत्येक बुथा वयल्यान मेंबरशीप ड्रायव्ह त्या दिसा करपाचो देश पातळीचेर आमी ठरयल्ले आसा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंतीच्या निमतान 25 सप्टेंबराक. आणि गोंयानूय बी आमी सबंद बुथाचे 40 मतदारसंघात सगळे आमचे इलेक्टेड सरपंच पंच काउन्सिलर ZP आमदार मंत्री तसेच मंडळाचे अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी असतले प्रभारी असतले किंवा आमचे सगळे कार्यकर्ते बूथ स्तरावयले प्रत्येक बुथाचेर भोंवून त्या दिसा एक मेगा मेंबरशीप ड्रायव्ह आमचो देशभर दवरलेलो आसा तातूंत आमी पार्टिसिपेट जातले. ओके येस या हडफडे वाठारांतले HDFC बँकेचे ATM मशीन अनवळख्या चोरांनी फोडले. गॅस कटराचो वापर करून ATM फोडले आणि भितर आशिल्ले 4.72 लाख रुपया फारायले. ह्या प्रकरणात आयतारा हणजोण पोलिसांनी रुस्तम अब्दुल हक आणि मिजानुर रहमान मुल्ला या दिल्लीच्या दोगा चोरांक अटक केली. आता दोगूय दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मुझे पता नहीं, मैं सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक ड्यूटी थी. उसके बाद मैं चला गया. सुबह मैंने ATM शटर डाउन था, मैंने उठाया शटर को तो मैंने पाया कि ATM कटा. मैंने तुरंत इंफॉर्मेशन दी अपने स्टाफ को, बस उसके बाद स्टाफ आया. बस
ये सब कभी कितने बजे हुआ था? ये समथिंग वो कैमरे में CCTV कैमरे में दिखाया समथिंग 5:24 या 25 मिनट उसमें दिखा। यानी सुबह 5 बजे। यस। कुछ मालूम पड़ा कितने लोग थे? वो CCTV वो फुटेज निकाले वो पुलिस वालों के पास है, एक मतलब उसका मुझे इंफॉर्मेशन मिली। आपने जब सुबह मशीन ATM का जो शटर है ना वो खोलने के बाद आपने अंदर क्या देखा? उसके अंदर मैंने देखा एक ATM ठीक सही है और दूसरा कटा हुआ है। 2 ATM मशीन थे? यस। अच्छा, एक कटा हुआ था। कहाँ से? और मैंने पहले तो समझा एक आग लगा क्या, मैं समझ नहीं पाया। फिर मैंने देखा है उधर सरिया और वो पड़ा तो मैंने शायद चोरी होगी, इसलिए मैंने अपने स्टाफ कॉल करके बताया। ओके, बाद में पुलिस आई। उसके बाद कुछ कितना कैश चोरी हो गया ऐसा कुछ? उनके मतलब उन लोगों ने बताया है, मैंने सुना है, इतना मतलब मेरे को पता नहीं, उन लोगों से मैंने सुना है समथिंग 4,60,000 या 62,000। 4,60,62,000 चोरी हो गया। राज्यात सध्या गुन्हेगारी घडणुकांनी वाढ जाल्ली आसा। दिसान दीस चोरी खून सारख्या गंभीर प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ल्या। केपेच्या कोटंबी वाठारांत तर खलपवाडो काणका म्हापशा वाठारांत 70-80 वर्सां पिरायेच्या बायलांच्या गळ्यांतली सरपळी फारायली। पळयात पुराय बातमी। गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून नामनेक पावले खरे, मात आयज राज्यात घडपी गुन्हेगारी घडणुकांनी जी वाढ जाल्या ही सामकी हुस्क्याची गजाल जावन आसा। अशा घडणुकांचेर वेळार आळाबंदी हाडली ना तर गोंयकारांक खर परिणाम सोंसचे पडटले हे खरे। खून, चोरी, अपहरण, अत्याचार सारख्या गंभीर प्रकरणांचे आकडे वाडपाक लागल्यात। दीस आसूं वा रात चोरांक कसलोच फरक पडना। आयतारा म्हापशेच्या काणका वाठारांत सकाळी 7 वरांच्या सुमाराक 80 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या गळ्यांतली सुमार 2 लाखांची भांगराची सरपळी चोरांनी फारोवन व्हेल्ल्याची घडणूक दाडार आयली। रस्त्यार CCTV कॅमेरात ही पुराय घडणूक रेकॉर्ड जाले आसुये असो अदमास आसा। सकाळी 7:15 उठून हांव शॉपार सारकें 7 शॉपार येयलें, शॉप उगडलें, दूद वालो येयलो तितल्यान ताका चेडवाक हांव आपोवंक गेली। दूद कितलें घेवया काय म्हणून विचारून तितल्यान हे 2 जाण येयले, एक तो गाडयेर रावलो आनी एक तो येवन हांगा उबो रावलो। एक गाडी स्टार्ट मारून थंय गाडयेरूच रावलो, तेणी हेल्मेट घातलेलें तोंडाक आनी तो दुसरो येयलो, तेणी ब्लॅक कलर कॅप घातला, मास्क घातला ब्लॅक कलर, सारकें फूल पॅक केला, फक्त दोळे दिसता, जॉकेट घातला ब्लॅक कलरचें आनी ह्या हातीन तेज्या बोटान कासवाची कशी कितें मुदी आसली काळी जाल्ली आनी पयलीं येयलो आनी हेजे कडेन सिगरेट मागी हांगा उबी आहा, तो तिच्या फाटल्यान थंय आनी हांव हांगा पयलीं येयलो आनी सिगरेट दी म्हणलो। हांवें सांगलें कितें सिगरेट ना, म्हाका मास्क घालून येयला म्हणून डावट, कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें जालां। सिगरेट हांवें ताका ना म्हणूंक लागली आनी मागीर म्हणूंक लागलो आनी ती पानी का बॉटल दे तो म्हणूंक लागलो। पानी का बॉटल दिता आनी ती हांगा हिका हांव सांगता आई वयर वच गे वयर वच, तिणें तिका आयकोंकूय मातशी कमी येता, तिका तें आयकोंक येयना जालें म्हणटकूच 3दा सांगलें ही वयर वचोंक ना। आनी 1-2 खेप हांव घालून ताका उदकाची बाटली हांगाच आसल्यो, ती उदकाची बाटली दिवंक वयता म्हणून 2य हात तेणी फाटी घातले, घालिना फुडें देंवन पळय हांव धांवलें, इतल्यान गाडयेर बसोन पळय तो एक दुधाची पोती बाबडो भुरगो घेवन येयलो, तो पासून धांवत येयलो, ताकाय कळोंक ना कितें जालें। तो म्हाका विचारून आंटी कितें जालां तर म्हळें चेन मारून गेलो। हे फावट ही 3री फावट जाली। पयलीं एकदां काडली ते थंयसून येताली ती तेन्ना लिंगोडकारा गेले तेंच्या दारान, तो बाबडो भुरगो फाटसून गेलो तेंचो धांवत, तेन्ना मेळोंक ना। पयलीं 8 पावनाची मारली तेन्ना हांगा बसली, सकाळ फुडें अशें सकाळचो आनी आयजूय तो ह्याच टायमाक सकाळचोच येयला। आनी आतां कंप्लेन केल्या आमी, आतां पळया पुलीस कितें करता ते। कॅमेरा सगळ्याक आसा, ते फुडें जीम आहा थंय पासून कॅमेरा आहा, फूल कॅचअप जाता थंयसर रस्त्या वयले। तर केपेच्या लवण्याभाट वाठारात सकाळी 11 वरांचेर आपल्या घराबाहेर सान्न मारपी एके 70 वर्सां पिरायेच्या बायलेच्या गळ्यांतली भांगराची सरपळी फारायली। थळव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण अशा तरेची भांगराची सरपळी फारावपाची ही 3री खेप। देखून पुलिसांनी आता खरपणान दिसाचे तशेंच रातचे सक्तीन पेट्रोलिंग करचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा। नवीन साण मारतना काडले आनी कांय न्ही, पयलीं हांव मशीन काडे सांगून मान गेलो मशीन आनी हांव मागीर ताका साण मार लागलें, पयलीं सगळे कुडक्या मारली आनी ती मारून गेली दुसऱ्या जाती बेरां निवळ केलें आनी लोकां रस्त्यार पेड्डे करून दवरला अशें म्हणून आमगे तेंच चिंतिलें आनी रस्त्यार गेलें मारूं म्हणून। मागीर कितें केलें, कोण कशें सरपळी कशी काडून गेली? सरपळी म्हाका बेश्टे कितें 3-4 लागलोल्या भाशेन केलें। तोंड दिश्टी पडना आसलें? ना तेशें तोंड दिसलें। कितें विचारपा लागलें? म्हणजे कितें चलते मुकोडे माणटे विचार आनी म्हाका आनीक हें करूंक तेंगे आयकोन दिलें ना तेमी, गडे हात घायलो गेले। मागीर खंयचे सायडीक गेले?
ह्यो सायडी गेले तकले कितें घातलेले तकले तेश करून बारीकसाणी म्हाका चोपा तेंगे तू पडली बी काडटना ना पडलो ना हय तशें अशें करून ओडू घालना आसलो पळय ते जात म्हळ्यार आनी बेश्टे तोंडा तुज्या गेलो तितले तोंड पासून तेंची दीस पडपा ना तें कितें घालना हाम म्हणा 70 वर्सां वयल्या सगळ्या जाणटेल्यांक पंचायती वतीन आयुष्मान कार्ड वांट्टले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत आयोजीत कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. प्रोसिजर ही आयुष्मान कार्डाचेर कवर आसा. नो डावट थोड्याशा हॉस्पिटलांक दिसता की हे पयशे DDSS वयल्यानूच घेतलो, पण जर एखाद्या सर्जरी हांवें कित्याक सांगलें मुद्दामून सांगता कारण दोतोराक सारकें कळ्ळें म्हाका कितें सांगूंक जाय तें. बाकीच्या लोकांक कळो जाल्यार ना कळो, पण सगळ्या हॉस्पिटलांक कळपाची गरज आसा. ज्यो प्रोसिजर्स आमच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवाच्या कार्डाचेर ना त्यो प्रोसिजर आयुष्मान कार्डाचेर आसा. म्हणून प्रत्येक सगळ्या जाणटेल्यांनी हांव म्हणटा गोंयांत जाका 70 वर्सांच्या वयर आसा त्या प्रत्येकान आयुष्मान कार्ड घेवचें आनी आयुष्मान कार्ड तेका उपयोगी येतलें. नाजाल्यार म्हाजें हें कार्ड आसा कित्याक तें घेवपाक जाय. सरकाराच्या वतीन आमी पुराय प्रयत्न करतले की सगळ्या जाणटेल्यांक आयुष्मान कार्ड दिवपाक प्रत्येक पंचायतींतल्यान हें आयुष्मान कार्ड त्या जाणटेल्यांक ते एवेलेबल करून दितले. म्हणजे तांच्या पर्यंत पावपा खातीर आमचें सरकार हे सर्वतोपरी सगळ्यांक आयुष्मान कार्ड मेळचें म्हणून आमी प्रयत्न करतले. तुमी तुमचें आयुष्मान कार्ड घेयात. ते आयुष्मान कार्ड म्हणजे क्रेडीट कार्ड आसतलें सारकें. क्रेडीट हांव म्हणना डेबीट कार्ड आसतलें सारकें. क्रेडीट कार्डार तरी तुमचे पयशे वयता. ओके. डेबीट कार्डार डायरेक्टली तुमी कार्ड दिवपाचे पयशे मोदीचे वयतले, तुमचे वयचे ना. डायरेक्ट म्हणजे तुमी कार्ड फक्त दिले काय ना, तेणी स्वेप केले काय थंयसर केंद्र सरकाराच्या अकाउंटांतले पयशे दिले ते जावन तुमकां चिंता ना. पण ते कार्ड जे आहा पळय न्हू ते आपले प्रत्येकान दवरून घेवपाचें इन फ्युचर. म्हणजे DDSS कार्डाचेर जर पयशे लागले ना जाल्यार ते हेजेर. म्हणून आयच्या दिसा हांव मुद्दामून म्हणजे बऱ्या ह्या शुभदिनी गोंयांतलो हो पयलोच कार्यक्रम आसा आयुष्मान कार्ड आनी आयुष्मान कार्ड युटिलायज करून सर्जरी सुरू करपाचो. हांव डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी तांच्या एंटायर विजन हॉस्पिटलाच्या टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्याच सारकी इनिशिएटिव्ह बाकीच्या गोंयांतल्या सगळ्या ऑप्थॅल्मिक सर्जनांनी घेवची. कुर्टी खांडेपार वाठारात कोयऱ्याचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. रस्त्याच्या कुशीक ट्रक टर्मिनलाक लागून कोयऱ्याचे ढीग वाडटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून कोयराचो बेगोबेग प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणटा भौशीक सुवातांचेर कोयर उडोवप्यांचेर दंडात्मक कारवाय करतले. मात आपल्याक जाय थंय कोयर उडोवपाचो चालूच आसा. कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. हे पळयात कुट्टी खांडेपार कोयराचे ढीग 13 म्हयने जाले हो निवळ जावचो सांडून वाडतच आसा. लोक हाडून हांगा कोयर उडयतात. हाचेर कारवाय केन्ना जातली काय म्हूण थळावे विचारतात. 2 ऑक्टोबर लागीं पावता. सरकाराची स्वच्छता ही मोहीम सुरू आसा. हे फाटभुंयेर तरी हो हांगासरलो कोयर नितळ जायत काय म्हूण थळाव्यांक आशा. तो आप यहाँ पे अभी कुर्टी में रुके हो ट्रक लेके, तो यहाँ पे ढेर सारा कचरा पड़ा है, गंदा पानी बह रहा है. आपको मच्छर वच्छर नहीं काटते क्या? मच्छर लगते हैं तो क्या करें, हमें तो रहना मजबूरी है हमारी जाना पड़ा. और इधर आपको टॉयलेट का वगैरह फैसिलिटी है या खुलेआम जाना पड़ता है? यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, खुले में जाना पड़ता है. तो जो जागो आसा पयली सर्वे नंबर 82 कितें /1 आहा तो एक प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. रस्त्या कुशीक आहा ती थंय ट्रक पार्किंग जाता. ट्रक पार्किंग जाता आसतना कितें जाता कोणाले डेब्रीज जावं कोणाले कितें मेडिकल वेस्ट कोणाले कचरो उडोवपाचो आसता पळय न्ही तेन्ना ते पार्क करता आनी फाटल्यान ते उडयता. हो 2 ऑगस्ट 2023 13 म्हयने जाले हांवें मेल केल्ली कंप्लेन मागयली पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी पंचायतीक. तेज्या नंतर तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें. जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द कंप्लेनान हांव आशिल्लो, पंचायत आशिल्ली सेक्रेटरी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आशिल्ले. इन्स्पेक्शन जालें सगळे जे आशिल्ले हे नोटीस घेतले. पण तेज्या नंतर कितें जालें पंचायतीन दुसरे दिसा ओनराक नोटीस काडली. पण तेज्या नंतर फुडें कांय जालें ना. आनी आतां पळयत जाल्यार त्या वेळार 13 म्हयन्या पयलीं जो कचरो आशिल्लो तेजे परस 4 पटींनी थंय चड कचरो आसा. आनी तिचा क्लियर इन्विटेशन टू द डेंगू जो व्हायरल इन्फेक्शन आहा पळय न्ही क्लियर इन्विटेशन तें कित्याक तेन्ना आमचो गार्बेज मॅनेजमेंट एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपान हांवें फोटो घातलेले. तेन्ना म्हाका याद आसा डेप्युटी सरपंच जालो मॅडम जी आहा बिल्मा परेरा आशिल्ली तिगडे मिस्टरांक नोटीस म्हटलेले. इवन आमगेलो पंच मेंबर आसा वॉर्ड मेंबर आतांचो सरपंच हरीश नायक तेणे सुद्दां नोटेड म्हटलेले. पण नोटेड म्हणून आज तो सरपंच आसा सरपंचान 9-10 म्हयने जाले. आतां तेणे खंय तरी ती एक्शन घेवपाची आशिल्ली.
आता म्हाका खंय तरी पॉझिटिव्ह कितें आसा, खंय तरी एक सीएमानूच एक धडकाळ घातलेली आसा की आपूण हे खोपोवन घेवचो ना म्हणून कचरो भितर. आता हांव मातसो आशावादी आसा की त्या निमतान तरी ते निवळ जात जाय अशी एक म्हाका अपेक्षा आसा. सध्या मी आसा कुर्टी खांडेपारा ह्या हायवेचेर ज्या जाग्यार हांगा ट्रक टर्मिनस आसा हांगा ट्रक पार्क करतात आनी हांगा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हांगा कचऱ्याच्यो राशी पडल्या. अश्यो 2-3 कडेन राशी आसा आनी हांगा एक ट्रकवाले परराज्यांतले ट्रकवाले जे येता व्हडले ट्रक घेवन हांगसरल्यो ज्यो उद्योगीक वस्तुक्यो आसात तितून माल घेवन जे येता ते हांगाच ट्रक पार्क करता आनी ह्या कोयराक लागून हांगा मोठ्या प्रमाणात जळारांचो फैलाव जाला. त्याच भायर तेंचे कांय नैसर्गीक विधी जे आसा ते ह्याच वाठारांत घडटा, उगड्यार घडटा, ताकाय लागून हांगा कांय प्रमाणात घाणी पातळ्या. तितून पावसाच्या उदकान हे सगळे जे फाटल्यान डेब्रीस जे कोयर जो आसा तेजे घाण उदक हांगा व्हांवत वता. सो हांगा जे ट्रकवाले आसा तेंच्या भलायकीचो प्रश्न निर्माण जाला. सद्या आमी पळयता गोंयभर डेंग्यू मलेरिया यांचे रुग्ण वाडत आसा. तितून हे अशा प्रकार जर जावपाक लागले जाल्यार कितलोय जरी वैजकी उपाय योजना केली तरी ते दुयेंतां जी आसा ती आटापाक येवची ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. फोंड्या पालिका तशेंच कुर्टी खांडेपार पंचायत कचऱ्या संदर्भात बरें काम करता. हांगा लागींच कचरा प्रकल्प आसा. सो हो कचरो थंय व्हरोन तेजेर प्रक्रिया जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुर्टी खांडेपारच्यान शेखर नायक. राज्याच्या विकास प्रक्रियेत आदले मंत्री हरीश उर्फ अण्णा झाटे यांचे व्हड योगदान आसा. राजकारण म्हळ्यार सेवाभाव अशी त्यांची भावना आशिल्ली. अण्णा सारखे मनीस राजकारणात आयले म्हणून राजकारणाची पट टिकून उरली अशें मत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलें. दिवचल शारांतल्या सोनारपेट रस्त्याचे हरीश झाटे मार्ग अशें नामकरण केले उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयताले. म्हणजे खरो राजकारणाचो अर्थ समजूपी अण्णा झाटे आपले राजकीय जीवन हे सेवाभाव या त्या हातून आशिल्लो आनी खरें राजकारण तशेंच आसता. राजकारण कोणासाठी हांगसरलो संपूर्ण समाज, संपूर्ण राज्य, मंत्री जेन्ना आसता संपूर्ण राज्य आपलें बरें जावं, आपल्या मतदारसंघाचे सगळे लोक सुखी जावं ही भावना खासदार आमदाराची खासदाराची सगळ्याची आसूंक जाय. आणि ही भावना जी कितें आसा ती प्रत्यक्ष फक्त आसा अशें न्हय तर प्रत्यक्ष त्या भावनेची अंमलबजावणी करतना इम्प्लिमेंट करतना प्रत्यक्ष आमी पळयलें. त्यावेळी म्हाका हांव जवळ जवळ 9 वर्सां सरपंच आशिल्लो एक पंचायतीचो, गांवच्या पंचायतीचो. त्यावेळी जे की ताचे कडेन आमी हक्कान येताले. म्हणजे जशें कोण तरी आपल्या भाशणांत म्हणलें अण्णा हो मंत्री म्हणून न्हय तो खंय तरी म्हजो लागींचो. अण्णा हो खंय तरी व्हडलो भाव कित्याक थोड्यांक दिसतालें आपलो भुरगो. अशा पद्दतीन तांणी जे कितें सगळ्यांक एक प्रेमाच्या धाग्यान बांदलें. धागो म्हणजे एक राजकारणावेलो विश्वास तातूंतल्यान मजबूत केलो. आनी त्यामुळेच गोंयच्या राजकारणाच्याक थोडे प्रमाणांत कितें आशिल्लें तें बरें उरलें. तेजें कारण अण्णा सारके मनीस राजकारणांत येयले आनी ताणें आपल्या कर्तृत्वान, आपल्या त्यागान, आपल्या परिश्रमान ह्या राजकारणाक एक नांव दवरलें. आनी हें नांव म्हाका दिसता सतत हे अण्णाचें नांव हें अजरामर उरतालें. दिसतालें तेन्ना ते इट वॉज अ ग्रेट मनी. सो हे बाबा जर 50 रुपया घातले जाल्यार आज त्याच्या भुरग्याची कितें तरी फी जातली, कितें घरान कितें तरी वतले हे भावनेन दितालो. आपल्याकडे खूब आसा की आपूण हे दिता की म्हाका 5 वर्सांनी मतां मेळपाक जाय ही भावना नासता. ही जी मतां बी जी म्हणटात न्ही हे निमाणे वेळाचे गोश्टी, इलेक्शन ऑफरचे पळोवपाचे आसता. मनीस कसो रावता, मनीस रावता डे टू डे भावनीक जावन रावता. ताका दुसऱ्याची फिलिंग दिसता आनी त्या मनशाक फिलिंग जेन्ना दिसता तो खरो मनीस आसता. बाबा हो दुसरो मनीस येयलो तो आपल्या कडेन खिचे अपेक्षेन येयला, कित्या खातीर येयला, तो आपलो घट्ट कार्य करतो, लूज कार्य करतो, तो मतदान करतलो, तो म्हजो कावन्सिलर, हे सगळे दुसऱ्या गोश्टी आसता जेन्ना समजलो. सो कदाचित अण्णाचो हे विजनरी हे असले विचार असले म्हणूनच ते 2दा बिचोले निवडून आयले. त्यांच्यानी कॅन्डिडेट दवरलो तो निवडून लोकांनी दिलो. मया गेले जाल्यार मया निवडून आयले, एक MP जाले. हे काय गोष्टी बेस्ट जायना. सी वी नीड टू एप्रिशिएट. खूप लोकांनी आमच्या बरोबर राजेश भाई आसा 3दा निवडून आयलो, बेस्ट जावंक ना. यू हॅव टू एप्रिशिएट जे दुसऱ्यान कोणी बरें केलें कोणी बरें करूं न्ही. वी नीड टू एप्रिशिएट दॅट. आनी ताच्या कडेन कितें तरी बरें क्वॉलिटी आसता. तशें अण्णा कडेन खूब बरें क्वॉलिटी आसले. फक्त म्हाका एकूच खंत दिसता हांव तेन्ना खूब भुरगो आसलो, काम करूंक म्हाका त्याच्या बरोबर मेळोंक ना. कदाचित काम करूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी थोडे क्वॉलिटीज येतले आसले.
दिवचले भर लोकवस्तीत आंब्याचे झाड कोसळून 2 मोटार गाड्यांची मोडतोड जाली. लायटीचो एक खांबो लेगीत मोडलो. आयतारा राती उसरा ही घडणूक घडली. हे घडणुकेत मात हेर कांयच अनर्थ जावंक ना. आयतारा राती दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर मशिदी सामकार लोकवस्तीत आंब्याचे व्हडले झाड कोसळ्ळे. झाडा पोंदा पार्क केल्ली कार आनी जीप मेळून 2 मोटार गाडयो चिड्डून तांची मोडतोड जाली. वायरी तुटून लायटीचो एक खांबोय मोडलो. झाड पडले ते वेळार वाठारांत कोणूच नाशिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. झाड पडिल्ल्यान कुशीकच्या एका रुमाची कांय प्रमाणात मोडतोड जाली. हे घडणुकेत 2 लाखां परस चड रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून मजत कार्य केले. पाऊस ना काय ना पाऊस आपल्या हे झाड आयलो आनी राती राम करून पडलो. फक्त एक खांबो गेलो. वॅगनर गाडी गाडीचेर पडलो. ती टोटल लॉस जाली. एक सोमो गाडी आसा सोमो गाडीचेर पडलो. आनी लास्ट आमच्या हांगा कमीशन 20 घरांक आमकां लायट ना. ते खांबो टोटल लायटाचे हेच ना जाल्यार ते हितून आमचे आतां जे पडले ते रुमाचेर पडला. तो एक रूमय हातीन पडला. ते ल्हान आमचे काज म्हणजे कमीत कमी 2-3 लाखाचो एस्टिमेट आमचो हे गेलो. झाड गेलो तो मानलो बरो आमकां. आनी लास्ट लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट लास्ट झाडाक लागून लायट गेली हे गेली. तरी पण आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हाडून गाडी काडून पडले काम करून घेतला. तेंच्यांनी आपली येवन खूब सपोर्ट केला लोकांची. त्याच्या आता रातच्यान फायर ब्रिगेड तेंच्यांनी बी ह्यो गादी आमकां काडून केल्लो. आतां सकाळी येवन आतां खूब करून ते सकाळी येवन सपोर्ट चालू आसा. आतां लायटवाल्यांनी आमचे हाडून आतां खांबो बी घालतलो. पण आतां म्हाका दिसता 1-2 पर्यंत लायट बी येतली. आमचो कॉल येयले राती तशेंच आमी हांगासर येवन पळयलें जाल्यार 2 आंब्याचें झाड हे 2 गाडयांचेर पडलेलें. आनी आमी पयलें सुरू केलें आनी मागीर आमी बंद केलें कित्याक की रातचें काम जायना जालें. मातसो रिस्की आसलो. ताका लागून आयज सकाळीं आमी थंय येवन सगळें क्लियर केलें. आनी काय ह्युमन कॅज्युअलिटी काय नासली. गाडयेन कोण नासले. गाडये बेश्टे पास करून दवरले तेंच्यांनी घरा फुडल्यान. त्या गाडयांचे एक वॅगनार आनी एक सुमो ते पडले. डॅमेज जाले. एक ताटली वॅगनार आसा ती डॅमेज जाली. सुमो व्हडलेशी चड डॅमेज जावंक ना. आनी एक लायटीचो खांबो पडलो. एक लायटीचो खांबो आनी वायरय पडल्या कारणान अचानक पडलो तो. अप्रुटेड जावन थंयसर तो खूब ओल्ड आमो अप्रुटेड जावन पडलो. हे मुस्लिम वाड्यार ऑपोजीट टू मस्जिद मुस्लिम वाडा भितर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो